नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। शमिला सिद्दीकी आणि मनीषा उसगांवकाराक काँग्रेसींतल्यान काढून उडोवपाचो घेतला निर्णय। काँग्रेसीच्या शिस्तपालन समितीच्या अहवाला उपरांत कार्यकारिणी समितीन घेतलो निर्णय। या निर्णयाचो आदले प्रदेशाध्यक्ष पाटकारान केला विरोध। विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमावाणी आपली बदनामी करपाचो रचला कट। आमदार विजयाचो आरोप आपलो मोबायल फॉरेन्सिक तपासा खातीर दिवपाची विजयान दाखयली तयारी। म्हादय उदका वादा संबंधी आडमेळी पयस करपाक केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन कर्नाटक सरकाराक सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आशिल्ली याचिका फाटी घेवपाची केल्या विनवणी। वास्कोच्या नवे नुस्तें मार्केटांतल्या ड्रेनेज सुदारपाच्या कामांची तपासणी करतना पारंपारीक नुस्तेंकारण अधिकाऱ्यांमदीं जाले शाब्दीक वाद। कंत्राटदार पायपलायन घालता ताची जबाबदारी घेतला कोण, नुस्तें विक्रेते मागतात जाप। हणजुणे धरणाचो गाळ काडपाचो प्रस्ताव धाडला केंद्र सरकाराक। दिल्लींतल्यान परवानगी मेळ्ळ्या उपरांतूच प्रत्यक्ष काम जातलें सुरू, सांगले उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान। आणि एनआयओच्या कालवांच्या अहवालावेल्या नुस्तेकारांनी उक्तायला हुस्को। गोंयभर पातळा कालवांविशीं चुकीचो संदेश। एनआयओन खंयच्या सुवातींनी चांचणी केली, खंयच्या वाठारांनी कॅडमियमाची चड पातळी मेळ्ळी हे करचे स्पष्ट, नुस्तेकारांची थेट मागणी। आता खबरो विस्तारान। काँग्रेसीत शिस्तभंगाच्या कारवायेक वेग आयला। शिस्तबद्ध समितीच्या अहवालाचेर आदारून पक्षाच्या कार्यकारी समितीन शमिला सिद्दीकी आणि मनीषा उसगांवकारांका पक्षांतल्यान काढून उडोवपाचो निर्णय घेतला। पक्ष विरोधी वावर आणि शिस्तबद्ध कारवाय करपाच्या आरोपांची चौकशी करून शिस्तबद्ध समितीन आपलो अहवाल सादर केल्लो। काँग्रेस कार्यकारी मंडळान हो निर्णय घेतलो अशी माहिती पक्षान दिल्या। मजगती पक्षान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाचो काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान विरोध केलो। जर काँग्रेसीतल्या कोणी भाजपाचे गैरप्रकार उक्ताडार हाडले जाल्यार अशा व्यक्तींक पक्षांतल्यान कित्याक काडटात असोय प्रश्न पाटकारान केला। There was action to be taken on them, suspend झाले पाहिजे. So on that basis the executive committee has taken a unanimous decision as in they have decided त्यांचे on the basis of the disciplinary committee चे ते findings आसा पळय on that basis ते दोग जाणांक आमी एक्सपेल करता for the matter of 6 years. This has been finally discussed. कोण ते नाव? I believe one is Shamina Siddiqui and second is Manisha Uzga. For 6 years. 6 years, right. कित्याक रिजन कितें ना तेंचे ते हॅव आउट ऑफ ऑफिस तेंच्यांनी वचून ते मिडियाचेरूय उलयला आनी एंटी पार्टी एक्टिविटीज म्हणून तेंचे कंप्लेन येयल्ले. सो ऑन दॅट कंप्लेन दे वॉज अ डिसिप्लिनरी कमिटी दॅट वॉज टेकन एंड दे वर कॉल्ड. तेंचे ते येवन तेंच्यांनी आपले ग्रिव्हरन्स कितें तेंचे सायडींतल्यान जाल्ले पळय ते तेंच्यांनी व्यक्त केले. तशेंच द कमिटी हॅड पूट फॉरवर्ड आयज एक्झिक्युटीव कमिटी डिसिप्लिनरी कमिटीचे फायंडिंग्स आसले पळय ते घातलेले मांडलेले तेंच्यांनी एंड इट वॉज टेकन अ डिसिजन वॉज टेकन टू एक्सपेल देम फॉर 6. हें आतां पळयतकीच म्हाका शॉकिंग आयलां हें बिकॉज हू आर दीस पीपल? दीस पीपल आर फायटींग अगेन्स्ट द BJP फॉर लास्ट 4.5 years. स्पेशली मनीषा उसगांवकर म्हणटा ते एवरी डे एंड डे आउट. आय थिंक संडे शी वेंट एंड एक्सपोज्ड सम वॉटरफॉल इन सत्तरी वेर दिव्या राणे रिएक्टेड येस्टरडे. काय ते दिव्या राणेचे रिएक्शन इज दीस एक्शन? दॅट बिकम्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. काय विश्वजीत राणेंनी कॉन्स्पिरसी केल्या? अरे म्हाका एक सांग, आज काँग्रेस पक्षा भितर जर तर BJP कोणी अटॅक करता, BJPच्या मंत्र्यांक एक्सपोज करता, जाल्यार यू टेल मी हाऊ कॅन वी पुश देम अवे फ्रॉम द पार्टी? डिसिप्लिनरी कमिटी म्हणजे कितें प्रकरण आहे? डिसिप्लिन हांव फर्स्ट टायम आयकता. कित्याक अमित पाटकर प्रेसिडेंट आसतना जना भंडारी किंवा बाकीचो इश्यू जाला हांव मदीं पडूं ना कित्याक आमी जनरल सेक्रेटरी. पूण MK शेखाच्या गोलाक सुद्दां धरलो म्हणून आमी आयकलें. लेटर हेड पिनून उडयली म्हणून आयकलें. तेन्ना सस्पेंड केली, इन्क्वायरी केली, तांणी एपॉलॉजी मागली आनी घेतले. मेन म्हणजे म्हाका आनी शमिला सिद्दीकीक अजून आजच्या टील डेट सस्पेंडेड म्हणून अजून ऑर्डर मेळूना. तुका सस्पेंड केला म्हणून फक्त तुम्ही पेपरांनी वाचले? हांवें मिडियाचेर वाचले. म्हाका दिवन आनी म्हाका एक लेटर आयलें की व्हॉट्सएप मेसेज आयली की म्हजेर ही डिसिप्लिनरी कमिटीन मिडिया कडेन वचून उलयलें म्हणून
म्हाका आपयले MK शेख आनी एवर्सन वालीस बसलो, हांवें म्हजें एक्सप्लेनेशन दिलें, जालें. हाजे भायर हांवें विचारलें तांकां म्हाका सस्पेंड केलं रे, ना आमबालाले मिटिंगेक डिसिजन घ्या म्हणलें मिनिट्सान बरयलां, ना कोणाक तरी फोन केला रे ताका सस्पेंड काय म्हणून ते थंय ताका विचारतात. डिसिप्लिनरी कमिटी म्हाका विचारता, हांगा आपोवन इन्क्वायरी करतना तिसऱ्याक विचारतात ते सस्पेंडेड म्हणून तुवें बरयलं रे का म्हणून. म्हणजे काँग्रेस पार्टी नॅशनल पार्टी, लोकल काय रिजनल पार्टी न्ही. अरे केला रे ताका सस्पेंड विशय विचारपाक, लोकल हे नॅशनल पार्टीन तांचे कडेन बरयल्लें ना, म्हजे कडेन लेटर ना. म्हणजे म्हाका खबर आसा आनी हांव गोंयकारांक सांगता, विश्वजीत राणे आनी ताज्या बायलेच्या अगेन्स्ट आवाज हांव करता. म्हज्या घरार फातरूय मारून जालें, सगळें करून पळयलें. लास्ट म्हाका आनी ऑप्शन तांचे कडेन नाशिल्लें. हाजर तसो तू इतलो आवाज उठयलो म्हणूनच न्ही. विश्वजीत राणे काय करना, 70 फातर मारले एक दोन सोड, ताजे परस चड डॅमेज काँग्रेसीन तुका केली. गोंयांत विरोधी पक्षांतला वाद आनीक तीव्र जाला. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचेर गंभीर आरोप केल्यात. आपली प्रतिमा इबाडपाचो कट रचतात असो आरोप विजय सरदेसायन केला. पळयात. 3 दिसाच्या अधिवेशनाची रणनिती थारोवपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी बसका आपयली. मात ते बसकेक आपल्याक आपोवणे दिवंक नाशिल्ल्याचे विजयान सांगिल्ले. उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी व्हॉट्सॅपा वरवीं विजयाक मेसेज धाडिल्लो म्हूण पत्रकारांक सांगिल्ले. मात फाटल्या 90 दिसांत युरी आलेमांव हांणी आपल्याक कसलीच मेसेज धाडूंक नाशिल्ल्याचो दावो करीत आपलो मोबायल फॉरेन्सिक तपासा खातीर दिवपाची तयारी आमदार विजय सरदेसायान दाखयल्या. युरी आलेमांव हांणी लेगीत आपलो मोबायल तपासा खातीर दिवचो अशें आव्हान विजयान केलां. ज्या नंबराचेर मेसेज धाडल्या असो दावो करता तो नंबर आपलो नाशिल्ल्याचो सिद्ध जालो जाल्यार ह्या प्रकरणात पुलिशेंत कागाळ दाखल करतलो अशें विजयान स्पश्ट केलां. रिपोर्टरान फोन केलो, म्हाका दिसलें की हांवें चुकलो आसतलो म्हणून. मागीर चॅक केलें हांवें सगळें, पयल्यार कांय ना. मागीर दुसरे आर्ते परते घालून पळयलें फ्रायडेच्यान. मागीर तो सब्जेक्ट घालून खूब सर्चीस ज्यो कितें आसा त्यो सगळ्यो सर्चीस हांवें केल्यो ज्यो म्हाका कळटा. मागीर ऑफिसान जे कोण एक्सपर्ट आहा तांकां आपोवन चॅक केलें, कांय ना आनी थंय पिताच दाखयता. आतां तुमचे ते रिपोर्टरूय बरें आयकून घेता. कोणाक ते कळनासलें की विजयाचे जाल्यार फोटो दिसता म्हणून. काल म्हाका एक कलिगान आमचे एक आमदारान म्हाका फोन केलो, हांवें तुजे तांणी दाखयलें मरे म्हणून. आनी एक सांग म्हाका, तूं आतां म्हजे वॉट्सॅपान उलयता, हांव कार्नावाल तशे कडेन जावन दिश्टी पडटा ना तुका, हय मरे मग थंय दिसता ना मरे. मागीर आनी एक आमदारान म्हाका सांगलें, ना तो 3399 आनी खंयचो नंबर न्हू. आतां तुमी म्हाका वळखतात मरे कितले वर्सां जालीं. आमकां दाखयल्लो, तुमकां खबर आहा कसलो नंबर आहा तो? आमकां दाखयल्लो त्या खातीर विचारलें तुका. डीपी ना, नंबर कितें रे तो? नंबर आनी नांवाचेर VS म्हण आसा. अरे हांव म्हजे कडेन मनीस आहा, धक्क्याक हांव तुका सांगता कोणाचो नंबर. पूण तूं कितें पुलिशेक कंप्लेन दिताले म्हजो जर नांवान कोण नंबर चलयता आनी ताका मेसेजी घालता, कोण जर ताका मेसेजी घालता, विजय सरदेसाय युरीक मेसेजी घालता आनी कम्युनिकेशन करता भलतेच नंबराक, वर्दी ऑफ अ पुलीस कंप्लेन. हांव पुलीस हांव डीजीक फोन करता, आतां तुमचे फुडें नंबर हाड, तुमी वचा आनी नंबर हाडा. आनी त्या नंबरा वयल्यान जर कोण तरी ताजे कडेन उलयता विजय सरदेसाय म्हणून, दॅट मॅन इज टू बी ब्रॉट टू बूक. मजगती विजयान केल्लो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी न्हयकारलो. विरोधी आमदारांक व्हॉट्सॅपा वरवीं मेसेज धाडिल्लो म्हूण युरीन सांगलें. तशेंच विजयाकूय मेसेज धाडिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हादय उदका वादा संबंधी प्रशासकीय आडमेळी पयस करपा खातीर आनी प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची प्रक्रिया बेगीन करपा खातीर कर्नाटक सरकाराक सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आशिल्ली याचिका फाटीं घेवपाची विनवणी केल्या अशें केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. कर्नाटक सरकारान हाचेर सकारात्मक प्रतिसाद दिला अशें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन कळसा बांदुरा प्रकल्पाक गती दिवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयात चलपी म्हादयचो वाद फाटीं घेवचो काय ना ह्या विशींचो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याक धाडून चर्चा करतले अशें शिपणावळ मंत्री रामलिंगा रेड्डी हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. वास्कोच्या नव्या नुस्तें मार्केटांतल्या ड्रेनेज सुदारपाच्या कामांची तपासणी करतना पारंपारीक नुस्तेकार आनी अधिकाऱ्यांमदीं शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळ्ळा. नुस्तें विक्रेत्यांनी जी सुडाच्या अधिकाऱ्यां मुखार प्रशासन आनी थळाव्या आमदारांचेर खर टिका केली.
दुसरे वटेन पालिकेचे आदले अध्यक्ष गिरीश बोरकारान विरोधकांनी राजकारण करून गरजेभायर अराजक निर्माण केला असो आरोप केलो. मजगती कंत्राटदार पायपलायन घालता ताची जबाबदारी कोण घेतलो? तुम्ही लोकांक फटयतले मात सायबिणीक फटयनाकात. आमदार दाजीन बाजारात येवचे आणि परिस्थिती पळोवची. आमी ह्या बाजाराचेर खोशी ना, तिडकल्ल्या पारंपारीक नुस्तेकारांचे म्हणणे. आता जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय चाललें आता तुम्ही पायपलायन घालताल न्हू तेची जबाबदारी कोण घेता? ती जाय न्हू भयणाक आमच्या. अरे फटोय नाकाय, तुम्ही लोकांक फटयतले, हे सायबिणी फटोय नाकाय. आयज ही पायपलायन चॉकअप केली सायबिणीन कळ्ळें. हे सायबिणीक तुवें पळय कितली कास्तीक केले. ही मिलाग्रेची सायबीण. मिलाग्रे म्हणल्यार जाण मरे मिरिकल म्हणटा इंग्लिशीन सांग तुका हांव. मिरिकल केलो सायबीण ती. तुम्ही ते एक फटयताय. ही रुपां तेयेची तांकां फटोय नाकाय. दादले फटोय तांकां फटोय नाकाय ह्या भयणाक आमच्या. सो हांव मागता आनी पोतून आमी आतां केशे ओगी रावपा नाय. आनी पोतून हांव दाजीक MLA तूं यो बाजारान यो. आतां तुका आमी तूं हेच मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान तूं आमकां टायम दी केन्ना येतलो तो आनी डेट दी. ते टायम डेटीक आमी येतले आनी हे काम बेश्टें बुरशें करून वचनाकाय आनी हालीं म्हणनाकाय. तांकां जाव तेच केलें म्हण आयज आमी केशी एग्री नाय त्या कामाचेर. हे दाजी बाजारान येयले बरोबर आमी केशी एग्री नाय आनी मागीर करून धापून दिले उपरांत मागीर म्हणनाकाय तांकां जाव तेच केलें म्हण. आमी हेजेर आतां एग्री नाय. कितले पाणी त्यांना आम्ही सांगत आहे त्या बाजूलातून आम्ही सांगलेले त्याने आमची ऐकत आमची उचल ती शॉपिंग आयल्या त्याने लॅश हँड करताना एवढं लाईन दी ते लाईन दी सोयी दी शॉपिंग बने त्यांनी आज त्याने ही करून तो कोण येयल्लोले ते 2-3 जाण ते उलोवंकूच ना. ते सायडीक उरले. हेजेर खंय तरी वास्कोच्या फिश मार्केटाक सोल्युशन काडपाचें आसा आनी तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो आसा. तुका जाय तेन्ना तूं आमकां परत आपय. तूं येवंक ना आमी परत येता. इस्तोदान सांगला तशें येवन आमी डिस्कस करया. एक सोल्युशन सारखे काडू जाय हेजेर आनी हे सोल्युशन काडपा जाय अशें जे आमच्या भयणांक जे नुस्तें विकताय तेका जाय तशें. दुसऱ्याक जाय तशें न्हू. तेका लागून हांव सांगता कितेंय तरी काडटा सोल्युशन सारखें काडपा जाय. हांवें सांगला आयज हे उतर दिता सगळे रावन जोरी तर हे बाजार तांकां जावो तसो तर मेवना जाल्यार 100% हांव तेंच्या बरोबर आसतलो आनी तेका जाय तशें हांव करतलों. भायर सरली आनी हो प्रकल्प जालो. हो प्रकल्प जातकूच उद्घाटनूय केलें. सगळे जाण उद्घाटनाक येयले. सगळी बरी बसली. पूण खंय तरी टॅक्निकली प्रॉब्लम जालो आनी ते तुका सांगलें ती ड्रेन आहली ती सारकी जावंक ना. ती ड्रेन सारकी जावंक ना म्हणून आमी खूब फावटी झिसडे उलयले. हांव चॅरपर्सन आसतना आमी उलयले आनी आमी फाटीं सांगलें एक सायड तरी करून दी. तूंय आहलो तेन्ना OP आहलो हांव आहलो धंदा हो दीपक आहलो आमी सगळे आहलेले आनी ते कर म्हणलें खंय तरी तेणी करूंक ना ते डिले जालें. पूण आतां खंय तरी आमदारान ताका सांगलें आनी बाबा परत एक व्हडली ड्रेन कर आनी सांगलें आनी करून आमी आयज आपयलें की बाबा ही ड्रेन अशी करता फुडें त्रास जावपा लागून करता. पूण आतां थोडे लोक कितें म्हणटा गॅरंटी. आतां गॅरंटी हांगा मनशाची हांव आतां उलयतां फाल्यां आसात काय ना तेच पयलीं गॅरंटी दिवंक शकना. हेची गॅरंटी खंय दितलो? तुका आतां आमी पयलें क्लीन करतना दाखयलें कितें कितें मेळ्ळें तें. कोणूय कितें घालूंक शकता. कितेंय ब्लॉक जावंक शकता. कसोय ब्लॉक जावंक शकता. ताची गॅरंटी वॉरंटी हे खंयच्याच गोश्टीची मेळना. गोंयांतल्या धरणांतले गाळ काडपाची प्रक्रिया निमाणे नेटान वाडत आसा. अणजुणे धरणाचो गाळ काडपाचो प्रस्ताव केंद्र सरकाराक धाडला अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. दिल्लींतल्यान परवानगी मेळ्ळ्या उपरांतूच प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें आनी सावली सयत धरणांचे गाळ काडपाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यान चालीक लायतले अशी माहिती मंत्र्यान दिली. आतां रिच एंड डॅम्स म्हटल्यार कितें आजपर्यंत ताजेर लक्ष दिवंक नाशिल्लें.
आमी डॅमांतल्यान कॅनलांतल्यान उदक सोडटाले आनी एकदां सोडलें की तें मातशें एखादी कमी जास्त करप पूण नॉर्मली अशें म्हयन्यांतल्यान एकदां 2 म्हयन्यान एकदां अशें आसतालें आनी त्या शिवाय मागीर रिवराचें बेजीन जें आसा पळय न्ही त्याचेर डॅम बांदिल्लो आसा समजा अशें न्हंय वता ताचेर डॅम बांदिल्लो आसा मदीं पूण तरी आसतना त्या बेजिनाक उदक आसता कारण वाटेर जे झरे आसता पळय न्ही त्या झऱ्यांचें उदक खूब येता आनी तें कमी आसना पूण आमी आतां कितें केलां सादारण अशें 500 मिटराचेर नाजाल्यार 1 किलोमिटराचेर तें उदक लिफ्ट करपाचें आनी एक तरी परत डॅमाक घालपाचें किंवा कॅनला घालपा लागीं कॅनला घालपाचें म्हणजे जाता कितें जें उदक न्हंयतल्यान बेश्ट्याक वता खारी उदकाक वता तें सेव जातलें तें समजा 100 mld आसलें 100 mld म्हटल्यार भरपूर जालें उदक आनी 300 दिसांचो हिशोब करपाक जाता डिसिल्टिंगाचेर डॅमाचें डिसिल्टिंग आमी करपा संबंदी विचार केल्लो आसा ताजेर फायली तयार केल्या पूण आमकां सानावलेचें आसूं नाल्यार अंजुणे आसूं दोनूय कडेन डिसिल्टिंग करपाक दिल्लीचें परमिशन घेवचें पडटा दिल्ली डॅम सेफ्टी पॅनल बी आसता पळय आनी कमिटी आसता तांची परमिशन घेवचें पडटा पूण अंजुण्या संबंदी आमी धाडला वयर ताजेर स्क्रुटनी करून आमकां तें कळयतलें जायत जाल्यार खंयची पयली जातली पयलीं चड करून अंजुणा मिनी डॅमाचो एक विशय आसलो की 3 डॅम आमी बांदपाक पळयता म्हणजे प्रपोजल सद्या आसा एक आसा ते चरावणे 70 बाळपय दुसरें आसा ते काजूमर आनी तिसरें आसा ते शिरड्या अशे 3 डॅम आमी सादारणशे आतां जे म्हैसाळ डॅम आसा सादारणशे त्या कॅपॅसिटीचे 3 डॅम आमी घेवपाक पळयता गोंयच्या दर्यादेगेर सांपडिल्ल्या कालवांविशीं एनआयओच्या ताज्या अहवालाक लागून बोवाळ जाला कांय सुवातींच्या कालवांत कॅडमियमाची पातळी सुरक्षीत मर्यादे परस चड आसा असो दावो अहवालात केला पूण ह्या सोदाक लागून पारंपारीक शिंपल्यो आनी कालवां एकठांय करपी समाजान तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा ह्या अहवालाक लागून गोंयभरांतल्या कालव्याविशीं चुकीचो संदेश मेळटा आनी तांच्या उदरनिर्वाहाचेरूय परिणाम जातलो असो भंय सध्या निर्माण जाला पळय म्हाका एक न्यूज काल हांवें पळयलो आनी हो न्यूज एनआयएन येयलो आनी तेणी म्हणलें की तें गोंयची हॉस्टर ती कालवां ती हांवपाची न्हू तितून कितें तरी रिस्क आहा सो तिणी एक बरें तिणी तें इंग्लिशीन जाल्यार तिणें एक कोंकणीन तरी लोकांक सांगपाक जाय आसलें लोकांक समज जालें कोंकणीन सांगलें कहले तुमी जाणा आसतलें फाटीं करंज जाली असोच इश्यू केलो तेणी करंज जालीचें नुस्तें खावपाचें न्हू म्हणून आनी तितून मेटल मेवला म्हणून तितून कितले भाशे मेटल मेवले हें तिणी सांगपाक जाय आसलें एक भाशेचे काय 4 भाशेचे तें सांग आयज तिणी परत काल एक न्यूज व्हायरल केला तेणी कालवां खावप ना म्हणून आज तूं ह्या वर्सा आमच्या वाड्यान गांवांत काकराक इतकी कालवां काडलीं लोकांनी इतकी आनी जायत्या लोकांनी भायर येयलीं ती पूण आयज पासून म्हाका ज्या गांवच्यान कोणाकूच सांगूंक ना कालवां तुमची हान आमी दुयेंस पडले म्हणून आनी हांव नको एनआयओ आयज कितें करूंक सोदता तें आयज तिका जर तुमी व्हडले सायंटिस्ट म्हणटा तुमकां एकूच सांगूंक सोदता तुमी कितलेय शिकोवंक व्हडले मांडवीन आसा तें उदक घेया तें चॅक करा सगळे रिवर आहलें उदक चॅक करा जे रिवर आहा थिंगासर जे आयज व्हडलीं जी हॉटेलां आहा ती कसली घाणीचें उदक सोडात ती पयलीं बंद करा तें बंद करा पयलीं तुमी नाका जाल्यार सांगता कालवां हाय नाका नुस्तें हाय नाका गोंयचें हें कितें चल्लां तुमचें आनी थोडे आयज पळय हेजेर एक फिशरमॅन उलयना थोडे आमच्या गोंयांत फिशरमॅन आहा ते रावला हांव तुका सांगता आयज मिडियाचेर थोडे फिशरमॅन आहात ते रावला गोवा हॉट काँग्रेस टिकेटीक आनी बीजेपी टिकेटीक आनी ते दुसरे बारीक कहले फिशरमॅनाचेर कांयच उलोवचें ना कित्याक तेंचे तोंडां बंद जाल्लेले आसा थोडे आपल्या पब्लिसिटी करपाकूच व्हिडिओ काडटा आयज तूं जाणा असो लोक आहा ह्या कालवांचेर डिपेंड आहा थोडो लोक असो आहा तिसऱ्यांचेर डिपेंड आहा जावं शिणाण्यो आतां सरकार कितें म्हणटा आमकां फार्मींग करा कीच कारचें फार्मींग कर बरें ती कालवां आमी कोत्ता फार्मींग शिणाणे कोत्ता तितून कितें प्रॉब्लेम ना की तितून ती खाल्ल्यार कितें माल जावचें ना तेजेर कोणी स्टडी केला तेणी कोणीच करूंक ना स्टडी हेजेरूय करपाक जाय आयज नॅचरल कितें मेळटा दोरयान जाता ती आमी तयार करना फार्मिंग करी जाल्यार पयशे हे करचे पडटा ती हय आनी ती एकेच प्लेसीर ती तूं जाणा कालवां दुसरें आनी ती फार्मींग कितें फार्मींग दुसरे भायन आनी नॅचरल आमची आनी ह्या वर्सा म्हाका दिसता काकरा जावं सरावंडींग इतकी कालवां मोठी व्हडली कालवां आनी कोणाक हो रिपोर्ट ना की कोण दुयेंस पडलो म्हणून कालवां खावन अरे इतक्या बरें कालां तुमी हें नॅचरल आहा तें सोंपयता पयलें सद्या तुमी व्हडले सायंटिस्ट म्हणटा पयलीं स्टडी करा मरे थंय ज्या फिशरमॅनांक घेया भोंवा ती स्टडी करा बाबा सांगा तुमचें अशें अशें आहा थंय तें सांगो नाका डायरेक्ट तुमी पब्लीश करता आनी न्यूज पब्लीश खंयच्या राष्ट्राक सान जाता तेंवूय सांगा मरे हे बरें हो पब्लीश न्यूज इंडियेकूच सान जाला काय जर्मनीक सान जाला काय इंग्लंडाक सान जाला हें सांगो ना तुमी हें कित्याक पळयता खंयसान जाल्लो न्यूज जो पयलो तो न्यूज तो मेटल मेवलो तो न्हू मेटल मेवो जर्मनीक सान पब्लीश जाला
ते सांग ना हेजेर फिशरी मिनिस्टर कांय उलयना ना जाल्यार आमचो CM कांय उलयना जे आमचे कोण फिशरमॅन जे व्हडले फिशरमॅन ते आपणा लिडर म्हणटात ते कांय उलयना हेचे डिपार्टमेंटाचे कोण मनीस ऑफिसर कांय उलयना अरे हे बारीक हेजेर डिपेंड आहा ती कांय तुमी म्हाका खंय दिसता सद्या तुमी आतां पयले लोक कितें आमचे भाजीपाला रोयताले ते सोंपयलें आतां तुमी ल्हव ल्हव म्हाका दिसता दर्याय सोंपोवपाची हो तेंचो फूल प्लॅनिंग आहा तुमी चिंतपाक जाय सायंटिस्ट जावं तेणी जे ते कोणी रिपोर्ट आनी पब्लीश केला ते सायंटिस्ट NIOच्यांनी तेणी सांगपाक जाय बाबा ही ऑल गोवा कालवांचेर न पूण एक प्लेस आमी आयडेंटिफाय केल्या थिंगासर स्टार्ट केला थिंगासर हेचे आमकां मेवला अशें जावंक शकता हय एक प्लेस हुंय एक ना 2 पूण ऑल गोवा म्हणू नाका तुमी बेगेन बेगीन हेजेर रिपोर्ट दिवचो और क्लियर करचें तुमचें तुमी हुंची आयडेंटिफाय केलेली गोंयान हुंची प्लेस थिंगासर तुमकां कालवांनी कितें मेवला ओके फाटीं आनी 2-3 वर्सां आदीं म्हणून कालवांनी तुमी फोटो येयलो कोल मेवलो आतां कोल हुंय सान येता वास्को जाता न्हू आतां तो दर्यान पडोन हुंय येयलो आनी तो लागलो कालवांक म्हणजे त्या वाड्यान सान कोल येता तशें जायना तुमी बेगीन क्लियरेशन दिया तुमी सांगा गोंयच्या लोकांक आमी एक आयडेंटिफाय प्लेस थिंगासर हिंगासर हे प्रॉब्लेम जाला तेन्ना तुमी भिवनाका हे सगळ्यांक गोंयच्या एरियेक ना हे एका कडेक ना 2 कडेक आसतले नाजाल्यार हांवें सांगलां तशें तुमी आमच्या वांगडा डिबेट करुया आनी एका वाड्यान या थिंगासर सॅम्पल घेवया उदकाचें आनी रिपोर्ट तयार करुया तरणाट्यांनी फक्त टेक्नॉलॉजी शिकून उपयोग ना तांच्यांनी टेक्नॉलॉजी तयार करची पडटली अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता साखळे रवींद्र भवनात यंग इनोव्हेटर्स स्टेम लॅब खाला AR/VR कार्यशाळेचो उक्तावण सुवाळो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालो ह्या उपक्रमाच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक आधुनीक तंत्रगिन्यानाची वळख करून दिवन फुडाराच्या तंत्रगिन्यान क्षेत्रा खातीर सक्षम करपाचो सरकाराचो यत्न आशिल्ल्याचें कळटा देशांतले तरणाटे विच इज द यंग एज ग्रुप जेंकां आमी झेड झी आनी इन फ्युचर झेड अल्फा हेंकां म्हणजे फुल्ली तांच्यांनी फक्त टॅक्नॉलॉजी शिकोवन उपयोग ना तर तांच्यांनी टॅक्नॉलॉजी क्रिएट करची पडटली ॲट प्रेझंट आमी टॅक्नॉलॉजी शिकता बट फुडें तुमीच टॅक्नॉलॉजी क्रिएट करची पडटली अशे क्रिएटर्स आमकां तयार जाल्ले जाय आमी म्हणटा की ज्या टॅक्नॉलॉजीक सद्या तुमी हाताळटा किंवा तुम्ही डील करता विथ द टेक्नॉलॉजी दॅट टायप ऑफ टेक्नॉलॉजी वॉज नॉट देर ड्युरिंग वी वर द स्टुडंट्स म्हणून हांव खरोखरूच म्हणजे आमचे कॉंग्रॅच्युलेट करता गोवा स्टेट कावन्सील फॉर द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड वेस्ट मॅनेजमेंट इंडो-US सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फोरम STEM Varsity and US Department of the State and Sakhalin Engineering Association. At present, आम्ही नवीन जे शिकता तितून जस्ट तुमकां शिकपाची संद मेळ्ळी म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इट इज अ व्हर्च्युअल रियलिटी एक्सटेंडेड रियलिटी रोबोटिक डेटा सायन्स सायबर सेक्युरिटी आणि वेरियस थिंग्स बट हे फ्युचर आसतले अशें हांव म्हणना हाज्याय पेक्षा न्यू टेक्नॉलॉजी इन फ्युचर ही येवपाकूय शकता म्हणजे आमकां ताच्या खातीर रेडी रावचें पडटलें गोंयांत वैज्ञानीक तपास आनी डिजिटल न्याय व्यवस्था अदीक घटमूट करपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल उबारलां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं वेर्णाच्या गोवा फॉरेन्सीक सायन्स लॅबोरेटरींत फॉरेन्सीक सायकोलॉजी विभाग तशेंच ई-पेशिया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचें उक्तावण जालें हे नवे सुविधे खातीर गुन्यांवांच्या तपासात वैज्ञानीक पुराव्यांचो अदीक वापर जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें It is a long pending issues of the forensic department हाजे जे आशिल्ले जे आज रिजॉल्व जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता फॉरेन्सीक सायकोलॉजिकल डिविजन आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज फॉर द ई-पेशी न्याय संहिता हाजे आज इनॉग्रेशन केलें आमी सातत्यात पळयता स्ट्रेंथनिंग फॉर द गोवाज क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम हे करपा खातीर टायम टू टायम वी हॅव टेकन मेजर स्टेप्स ह्या हातूंतल्यान आनी ताजो इम्प्रुवमेंट इन अ फॉरेन्सीक सायन्स हातूंतल्यानूय बी आमी सातत्यात करीत आसा लोकांक वेवस्थीत रित्या न्याय मेळपाक जाय ताच्या खातीर ताजें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जावप ही गरजेची आसता आनी ती इन्वेस्टिगेशन्स प्रॉपर करपा खातीर त्या पद्दतीचो लॅब सेटअप ही फॅसिलिटीज करपूय तितकेच गरजेचें आशिल्लें तें फॉरेन्सीक सायकोलॉजिकल डिविजन विजीन लॉंग पेंडींग आशिल्लें तें आज आमी इनॉग्रेट केलें म्हाका दिसता की अशा पद्दतीची इट इज अ नार्को एनालिसीस टेस्ट आसतली किंवा बाकीचे पॉलिग्राफीक एग्जामिनेशन ह्या हातूंतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकतली हाज्या पयलीं आमी हे फॉर द बाकीच्या इन्वेस्टिगेशनाक
वेगळे म्हणजे बेंगलोर किंवा गुजरात हांगासर धाडटाले बट त्यो हांच फुडें धाडपाक पडच्यो ना. पॉलिग्राफीक सिस्टम वीच इज वर्थ कॉस्ट ऑफ ₹28 lakhs, लेयर्ड वॉयस एनालायझर वीच इज कॉस्ट ऑफ ₹35 lakhs हे आज आमी हाडपाक शकले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज वीच इज ऑलवेज कोर्ट इज ऑल्सो प्रमोटिंग ती ई-पेशी न्याय संहिता भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत 5 ई-पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूम वीच इज कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली ₹41 lakhs ते बी आज आमी हांगासर स्टार्ट केले. चुडिया कोळम रिवणा वाठारात उद्देगीक वसणुकेतलो रासायनिक कोयर उडयतात म्हणून थळाव्या लोकांनी उक्ताडार हाडिल्ले. केमिकल वेस्ट पावसाच्या उदकांत मिसळून शेतांनी वता तशेंच वाठारात घाणयारो वास पातळा हाचो भलायकेचेर परिणाम जायत आसा असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायल्लो. देखून खर कारवाय करतलो अशें आश्वासन सांगेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिलां. पयर एक ग्रामसभा जाली रिवणा हांगा आनी खंय तरी एक इशू येयलो की कोळमो म्हणटा थंय चुडिया हे गांवां कोण तरी गार्बेज इंडस्ट्रियल वेस्ट खंय तरी हाडून उडयता म्हणून आनी खंय तरी बोवाळ जाता तरी तेजेर एक्शनूय जावपाची आशिल्ली. तुमी आतां पर्यंत कितें एक्शन घेतल्या? काल आमकां सोशल मिडिया आनी न्यूजा कडल्यान सुद्दां एक आमकां रिपोर्ट्स आयिल्ली की अशें कितें तरी इन्सिडंट जाला म्हणून आनी इमिडिएटली आय एक्चुअली कॉल्ड फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिशियल्स तशेंच हेल्थाचे ऑफिशियल्स आनी आमचे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स विल ऑल्सो बी ऑन ग्रावंड. आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले आनी कितें आसा तें वील हॅव टू फर्स्ट टेक ग्रावंड सिच्युएशन कितें आसा तें एक अंडरस्टँडींग घेवची पडटली बिफोर वी टेक एनी एक्शन. So once joint inspection जातले, after that we can take a better decision as to what is the course forward. Preliminary report घेवपाक हांवें म्हणजे लोकल तलाटीक धाडिल्ले एंड ताजे कडल्यान आमकां इंटेलिजन्स आयिल्ली की वी नीड हेल्थ ऑफिशियल्स एंड पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिशियल्स ऑल्सो ऑन ग्रावंड टू हॅव अ बेटर अंडरस्टँडींग ऑफ कितें एक्झॅक्टली सिच्युएशन आसा. सो ताका लागून आज आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन कॉल केला. सो आफ्टर जॉयंट इन्स्पेक्शन आमकां मातसो पिक्चर आनी क्लियर जातलो. आतां तुमी ह्या बाबत खंय तरी पुलिसे बीन कितें FIR बीन रजिस्टर करपाक लायल्या? This is at the preliminary stage right now. After our joint inspection, आमकां कितें आसा तें क्लियर जातलें. आनी दुसरी इशू म्हणल्यार कितें आसा आतां खंय तरी तें डंप उडयलो तो खंय तरी तेंच्यांनी पुरयलो म्हणून आयकूं येता गांवच्या लोकां कडल्यान. कितें हो इशू? आमकां अजून असो कांय रिपोर्ट्स येवना. जॉयंट इन्स्पेक्शन जातकूर इन केस अशें कितें कंक्लुजन येता आमकां देन वी विल टेक एन एक्शन रिगार्डिंग दॅट अबाउट. तुमी हेजेर साम स्ट्रिक्ट एक्शन घेतल्या कित्याक म्हणल्यार खरें म्हणल्यार तें एक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आसा एक खंय तरी गांवची लोकां डेंजरस आसा प्लस तो व्हांवून खंय लोकां शेतांनी वयता आनी जी कुशावती न्हंय आसा तितूंक खंय तें व्हांवून वचपाची शक्यता आसा आनी खंय तरी लोकां हें माल पडपा आसा. सो तुमी हेजेर लागून कितें एक स्ट्रिक्ट बरें एक्शन घेता अशें? डिपेंडींग ऑन जॉयंट इन्स्पेक्शनान कितें रिपोर्ट येता आमचो हेजे बेसिसार आमी वॉट नेसेसरी एक्शन आसा तें सगळें घेतलें. गोमंतक टुडे बुलेटिनाक आज सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.